भायल्यान क्रिस्पी भितर वयल्यान ज्युसी जावन आशिल्ली नेवरी कशी करची म्हणून आज पळोवया. हाका भितरी सोयी, गोड, उरकडले दाळी, धव तीळू आनी येळू. यात सुरवेक सोयीन पिट्टी करून घेवका एक पंता. मागीर उरकडले दाळी मिक्सरान घालून पिट्टी करची. ताज्योटूची 2 येळय घालच्यो. पिट्टी करून मस्त नाही जावका म्हणून चिकेची रुलामशी चिके चिके खर असल्यार लायक. आनी भायल्या पिट्टाक 1 कप मैदा आनी ताका 1/4 कप बॉम्बे रुलामो, 2 चमचे तूप आनी 1.5 चमचे साकर. ते कलर येवचे खातीर घालचे. फस्ट आमी भितर वयलें फिल्लींग करुया. हे तीळ आसा पळय, तीळ लाय करून भाजून घेवचे. ते पटापट जाता, ते पटापट जावताय भाजून घेवया. आनी आमी पिट्टी केलेली सोयी आतां एक कायलींग घालून ताज्योटूच गोडय घालचे. उद्दा घालूनच 2 चमचे तूप घालचे आनी ते लायक करून चाळचे. आतां ते चाळटन पळय तें गोड्डा सुकून पयश येता. पयश येवन तें एक नमुने पळय चूर्ण अशी जाता. आनी सम चाळचे. तेन्ना ते ताका उदका पयशच्यो पक्कने चड असले पांक ज्यो चड आस म्हण जाल्यार ही उरकडले दाळी पिट्टी ते तांडून घेता. वो भाजिल्ले तीळूय हाका घालच्यो आनी सम मिक्स करून घेवचे. इतलें जालें भितर वयलें पीठ. आनी आतां भायलें पीठ आहा पळय, साकर आनी एक चूर मीठ घालचें आनी थोडी उदक घालून एक चूर बरसून घेवचें. ती साकर किरली कुडले मैदा घालचे, रुलाम घालच्यो, ताका 1.5 चमचे भर तूप घालचें आनी हातान समज मिक्स करून घेवचें. पीठ काल्लोच नाही फस्ट, बोट्टान मिक्स करून घेवचें. आनी कितलें जावका तितलें आतां उदक घालचें थोडेची आनी उदक घालून चिके गट्टी पीठ करचें. आनी एक चूर नारलेलें तेला पयशे ताका सारून घेवन धांकून एक 20 निमिश भर दवरचें. मागीर तातूंत थोडें पीठ काडून चिकेची हातान एक मरगसून घेवची म्हणटा पळय करून दिगची लोळीशी करची. आनी आमकां कितलें जावका तितलें एकाचे मेजरमेंटार तें चंद करून कट करून घेवचें. अशें करून कट करुया. आतां एक गुळी मैदा भितर बुड्डोन पुरीशी लाटून घेवचें. एक जावका दाट पातळ पुरो जावचें ना. एक पुरीशी लाटून घेवची आनी फिल्लींग कोन्न दवरलां पळय तावळी तें 1 चमचे घालचें. आनी आमी तुकडी कट करता पळय ताजेन कट करून घेवचें सायडाक. आनी अशी एक चंदा एक फॉर्क घेवन अशें करून ताका एक शिंगार करच्यो. नाजाल्यार हाजे मोल्ड असल्यार मोल्डा भितर घालून फिल केल्यार सुलभ जाता. म्हगेला मोल्ड ना, म्हाका अशी इजी जाता, हांव अशें केलें. आनी तूप की तेल की कसले घालून तापोवन एक कीची नेवरी फस्ट घालतना व्हड उज्जार घालचें. मागीर सिम्मार दवरून गोल्डन ब्रावन कलर येवताय तळून घेवचें. तेन्ना ती भायल्यान क्रंची जाता. भितर तें आमी भरलेलें चूर्ण कवच्याक बारी ज्युसी जावन कवच्या बारी टेस्ट जाता. बट चिकी सान उज्जार तळका, व्हड उज्ज करून तळल्यार अशी कलर येना पळय हें लायक अशी कलर येवका, गोल्डन कलर येवका ताका. एक 2 दीस एअर टायट कंटेनराक घालून दवरल्यार 2 दीस काव येताय. हाका कारंजी, कर्जिकाई, गुजिया म्हूण पुराय म्हणटाची. भारी टेस्टी आहे खावच्याक. तुमी पुराजन करून पळयाची. हाजी रेसिपी तुमकां इश्ट जालवय म्हूण जाल्यार लायक, शेअर आनी कमेंट कराची. म्हगेल चॅनल सबस्क्रायब कराची आनी बेल आयकॉन ओतविल्यार नेक्स्ट टायम हांव नवो व्हिडिओ घालतना तुमकां ताजे नोटिफिकेशन्स येता. नमस्कार.